मोगचनो तुमकां समेस्तांक मोगसो नमस्कार. पोस्टमॉर्टम हे नांव आयकतनाच तुमच्या मतींत थोडे व्यक्ती, थोड्यो गजाली, थोड्यो संगती, धार्मीक विशय, राजकीय विशय, देशाचे विशय इत्यादी इत्यादी तुमच्या मतींत घुंवूनच आसात म्हूण हांव जाणा. हो नाटक हांवें एकल्यान बरयलो न्ही. ह्या वर्सा आमी कितें नाटक करूंक जाय म्हणून एक झूंज चलयलो. कितें म्हळ्यार ह्या थोड्या दिसांत हांव न्हू फटाफट म्हणले बरी जायतीं जीवघाताचीं घडितां जावनूच आसात आनी आतांय जावनूच आसात. फुडें कितलें जातात आमकां कळीत ना. कित्याक की आमच्या समाजाची परिस्थिती आमच्या हातांतल्यान भायर वेता म्हणून आमकां खंडीत कळीत आसा. आनी ह्या संदर्भार कार्मेलीत भाव आनी हांव तशेंच निर्देशक सांगता मेळोन सुमार वेळ ह्या विशयांत उलोवनूच आसले. आनी आज जें कितें तुमी हांगासर पळयतात आमच्या ह्या चिंतपाचो एक फळ, एक रूप मात्र. जें कितें आमी ह्या विशयांत आठवणी केल्या ताचें एक रूप मात्र तुमी हांगासर पळयतात. आनी त्या देखून हो नाटक तुमी पळयत आसतना खंयच्याय एका व्यक्तीक वा गणिताक रिलेट करचें स्वातंत्र्य तुमकां आसा, तरी पूण ताची गरज ना म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार जीवघाताचीं गणितां आज युनिवर्सल जाल्यांत आनी आयच्या आमच्या समाजांत सडीत आमी पळोवनच आसा. जीवघात ही एक विकाळ घडी आनी एका घडयेची सूख म्हूण येता. केदळ एक जीवघाताची घडीत घडता, भोवशा जीवघात केल्लो मनीस चिंतूंक पुरो सक्कड म्हजे सांगाता सोंपोवन वचूं दी, सक्कड म्हजे सांगाता आजच निमाणें जावं दी म्हणून तो आशेता जावंक पुरो. पूण तो संपले उपरांत तोच विविध रूप घेवन आमच्या समाजांत रिगता. आमची समाज ताच्या मुखांतर सवार पोवटी विणगी जाता आमकां कळीत नातले बरेच. आनी जर जीवघाताचें घडीत आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार तें परत परत आमकां न्हिदोंक सोडिना. परत तें कुटून आमकां चड आनी चड दसूनच रावता. आनी त्या देखून आयचो हो नाटक तुमच्या मुखार येता आसतना हांतले पात्र तुमच्या लागीं उलयतले, हांगासर जावचीं गणितां हर एक तुमच्या लागीं उलयतले आनी तुमकां हीं गणितां हे पात्र सदांच तुमकां सांगात दिवन तुमच्या सांगात रावतले म्हणून हांव आशेतां. नाटकाचें नांव आसा पोस्टमॉर्टम. रचन जोशी सिद्धगट्टे कार्मेलीत. निर्देशन मनीश पिंटो कलाकुल. दिवे सजवणी क्लॅनविन फर्नांडीस कलाकुल. वस्त्रविन्यास सविता सल्डाना कलाकुल. वेस पिंत्रावणी जॅक्सन डिकोना कलाकुल आनी रोहन कलाकुल. तांत्रीक सहकार आहार्यम. हांगासर पुरा कलाकुलाचे आसात आनी हांव मात्र एकलो कार्मेलीत आसा. पूण तांच्यान ती का आसा, म्हज्यान ती का आसा, देखून आमी सगळे एकच म्हण चिंतून सक्कड सांगाता मेळोन हो नाटक आज आतां ह्या घडये तुमच्या मुखार दवरता. पोस्टमॉर्टम. देगेक बोस काळकान पळे दुखाचो नास. इल्ले पयस देगेक बोस नास समतस उठोन वोस. म्हाका मात्र रात तुका उसवाडाची वात. इल्ले पयस देगेक बोस उजवाडता पळे मागीर दीस. इल्ले पयस देगेक बोस काडीचे फांत्यार घाल्लो वेस. हांव तुका पयस तरी आसता आसपास.
इल्ले पॉइस देगेक पोस तुझो नाटक पळयतून इल्ले पॉइस देगेक पोस तुकाच कळोन तुझो बेस तुका उक्तो आकाश हांव देंवता सवकास इल्ले पॉइस देगेक पोस शिक पोकाची थोडी पास इल्ले पॉइस देगेक पोस उतरो वसो देशसो पास मोचे बेन मेला तुझे सुरू आता इल्ले पॉइस देगेक पोस विषयवाक ना चड कस इल्ले पॉइस देगेक पोस खर्चे कियेत मागणे मीस तुका ही सुरवात म्हाका ही संपणी किती करीत असाय तो गेलो. ना तो मेलो ना तो सहज जावन मरोंक ना. ताणें ताकाच मोरयलो. तो सक्कट संपोवन गेलो ताचे संगी सक्कट संपले ना सकट संपोंक ना. आतां पळय ह्या मजा सकट भायर येता. सकट भायर येता. तो भायर वेताना हांव ताच्या बुजांचेर देऊन दोनी बावळ्याक वेंगून पाट सगळी दंपून ताचे संगीस वेतालो. तो खंय पुरा वेतालो म्हूण ते विचारतात की तो खंय पळय वेतालो थंय सगळ्यांनी पाटीक लागून वेतालो. सांगले बरी ताका हांव मेळलोच ताच्या इश्टा वरवीं देखूनच कोंडा तो वेता थंय म्हाका व्हरून वेतालो. इश्टा कडेन आसचे तितलोच मोग म्हाकाय मेळ्ळा. भायर वचून भितर येचे जाल्यार हाका निकलावन ओ त्या जाग्यार खोवून उसप्पा म्हूण बसतालो. पुरा साण्णी वारतालो. हांगाच बसून बरयतलो पुस्तकां वाचतलो आनी हांगाच बसून ताणें खतखती चिंतना आटयल्ली आसात. ताच्यो दुखी गंती
हांगास ताणे बुईन दवरल्यात. हा हो आणि हांव ताचे सदांचे संगाती. औषा आम्ही तो गाणी ताचे सांगता भवनातले जागे नात. हा ताणे जे पळयलां ते हांवय पळयलां. थोडे फावटी ताणे देखनातले हांव पळोवन जाणा. तो कवी म्हणल्यार सत संसार मांडटा वा ना कळीत ना, पूण ताणें घेतलेली उतरां म्हज्या हृदयार माजवून आसतना उरल्यांत. पूण तो बेगीनच संपलो. तशें म्हणून हा तो मीठ घालिनातली बेस म्हूण चिंती नाकात. कितलो व्हड दिगाय असो रुकी असो, हर एका दिसा ताच्या मुळाक पडचे ल्हान ल्हान मारस पुरो. ताका परतोंक मुसलान बाजपिटो गेले म्हूण बस पाताक बळना म्हणच्या सारकें नाही पळय. तारो बुडोवंक वाऱ्या बाजूला सियेचे म्हणून ना, थळार ल्हान बुरा केल्ल्या पुरो गोट बुडली सुकला ना. मेल्ल्या कुडीक फुलां घालची, बेशेल्या नुस्त्याक सोलां घाल्ल्या बरी म्हणटात. पूण ती फुलांकेंची आणि बिंडी सोलांकेंची म्हणून तुमचे मुखार दवरना तर आम्ही गुन्यांवकार जाता. सोदा तुमकां मेळटली रुजवात. ऐकया, उक्ते उलयतली रुजवात. पळया तुमकां दिसतली रुजवात. आमचे संगीत चला, रुजवात सोडून तुमचेशी येतली. कितले कष्ट न्हय अवकाची गाडी लोटून मुखार व्हरून. ही गाडी त्या गुडयाक लोटून व्हरता व्हरता चाड्डी निसरल्यार कितें जायत. एका हातान चाड्डी आणि एका हातान अवकाची गाडी. तेवशीन चाड्डी सोडचे बरी ना, येवशीन अवकाची गाडी सोडचे बरी ना. हे सगळे पळोवन वयल्या संवसारांतले कितले आसतात कोण ना. तशें म्हणून इल्लीशी निसारची छड्डी धरया, गाडयेक एक हात दिवया म्हूण कोणी येनात. कोणी येनात. लाईफ इज अ रेस यू नो. धावणी ही धावणी एका घडये रावून फाटी गोवन पळयचे तर एकच ताणें चाड्डी सोडीचे ना तर अवकाची गाडी सोडीचे. तुम्ही पाती येतात की पाती येवची नात. शिस्तेचो मनीस, शिस्त शिकोवचो मनीस शिरो कातरून मेलो. शिरो कातरून मेलो. 45 वर्सां वरती 45 वर्सां साधारण उंचा इरून जाय. तेवशीन तोळटोय नाही, येवशीन हायब्रिड पापाय रुकी नाही. आंग गोवन सोरांग बीपी शुगर ना, स्वतः कडसून पिवची सवय ना. सकाळी इल्ली टी, सांजेची इल्ली कॉफी. मागीर सदांचे रुटीन जिवीत. सदा पेपर वाचचे. अरे ओ त्या जणेला कडे रावून पेपर वाचता वाचता त्या जणेला भायर दिसच्या व्हड बंगल्याक पळेवन इतल्यांच म्हणटालो रेडी फूल्स. पळोवचे मात्र बंगल्याक, मागीर गाळ कोण आयकी. सिनेमा म्हळ्यार एक कोल पयस, सिरियला म्हळ्यार वंकारे. दिवस दराबस्त पळयतालो. ही भेट चलतना थोडे पडी इतलो ऊस सांबळ जातलो की हातांतलो रिमोट धरणीक मारन रिमोटीचे आंग बोर बँडेज. ही पुरा आयले भारताचे थंयसर लिपत लावून बसून थोडे पोटी ताच्या लहानपणाचे दीस उडासा करतालो. ताच्या कॉलेजीचे दीस ते बसाक, दनपरा जेवणाक, फिजाक कासना. थोडो तेंप नवरत्न हॉटेलांत क्लिनर जावन आसलो. आयल्ल्या गिरायका कडेन चंगाय सुलाबायन करतालो. मागीर हप्त्याच्या सांतेंत टोमॅटो पियावाच्यो गोणयो खाली करूंक वतालो. 4 कास काय सड मेळ्ळ्यार
पिक्चर घ्या ने पिक्चर घ्या कितल्या वरार 4 वरार 4 वर जाय 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 येताय म्हणून खंडीत येता खंडीत येताय म्हणून खंडीत येता अरे तिकीट बुक करता बसायचं थिएटर कडे राखून राहता जायचं बाय 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 बेजार ना बाय 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 त्याच्या इष्ट सांगता लोकल थिएटराक पिक्चराक वतालो ताच्या फेवरेट हिरोईनाचे एंट्रीक पहिली शिलोणी पडची ताचीच तुमके गडीत उडास येत थिएटरा भायर सुमार 60-70 वर्सां प्रायाची स्त्री बसून मागताली 5,000 रुपये हो तिच्या वाटलेंत गळोन येतालो एक दीस हिने ताचे लागी विसान सोडले पुता म्हाका एक आईस्क्रीम आण दिताय गी बोल्सांत रिगयल्ली मूठ भायर काडटाना ना या पैसो ना मागीर तो त्या थिएटराकडे गेल्लोच ना तो बदललो केदाडा सांगा शिक्षक जाऊन शाळा गेल्या उपरांत हे दोन समान नेसल्यार नेसलो हे सुकयल्यार उगयल्या असो आसलो शाळांत शिक्षक जावन वचोन सुरू केले उपरांत आयली कमांडाय स्लॉबन असो दिनाटलो मिजून दवरची मेटा घरचे देखीत उलोणे सक्कर ताका पारकीत आली ताणे घरच्या वृत्तेक चिडल्या रितीन धोको बसोन वचो म्हूण चिंतालो पूण क्लाशींत अप्रतिम शिक्षक समाजशास्त्र तासो पाडतरी विज्ञान साहित्य कला सकड विद्यार्थ्यांक आयकूंक मेळटाले विद्यार्थी लायब्ररी वचून बुक्सचे त्रास घेनाटले आजचे संगी विचारतले हो खंयच्या सेक्शनांत खंयचो बुक खंयच्या रंग असो म्हणून रेफरन्स दिवन धाडटालो या गांवच्या लोकांक हाचेर एक रितीचो गौरव खंडीत आसलो पूण तो पयले आसलेल्या गांवची काणी कितें जाली काय हॉटेलांत क्लिनर आनी सांतेंत गोणी वयल्या गांवची की थंय तासो जीव आसलो तो हांगा रावतालो मात्र पूण ताचो जीव थंय तो सोडून आयिल्लो अरे तुका गिफ्ट आणायला वा सुपर सुपर थँक्यू स्टार अरे बस 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 आमची इष्टगात घेताळा सुरू झाली मी थोडासा सागी आमची स्टगात उडाच असाय त्या दिसा तुका पेटो दावंडून आणलो आणि तू धावलोय धावलो पडलोय आणि हांवें त्या पेटा पातळून धावंडयलो इष्टा त्या दिसा आमची स्टगात जाल्ली एक 4 वर्सां म्हणी जाली गी खंडीत इष्टा एक विषय विचारता बेजार ना ने सांग रे ते कशें आसा हा ते कशें आसा ए ए ताचें नाव कितें म्हणून तुवें आता नका सोडू नका आता नका प्लीज आता प्लीज नाव सांग प्लीज ते हॅलो 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 हां ऐकताय मू पुता खंय आसाय 2 दीस था नेवशीन येवंक नाय कित्याक ही दीस लांब जाता रात वाटेच्या सुणयाच्यो कुयो मुरयो आयकून पाशार जाता दोळ्यांक न्हीद लागना हॅलो हॅलो ऐकताय मू तुका एक विशय सांगू कसा तुझी आंटी म्हणटाली तुवें बेजार करी नजो खंय पोर ती तुका मस्त उलयली उपरांत तुवें तशें कित्याक केलें म्हणून हांवें तिका इल्लें समजोन सांगलें आतां तिका मस्त बेजार तुका पळय जाय म्हूण म्हणटा हॅलो तूं येताय मू आं येताना इल्लें लोणचें हाडून येताय जागृत कोणाकी कळो नसो तुझ्या आंटीक लोणचें नासतना जेवकी जायना हांगा लोणचेंय मेळना हॅलो हॅलो हॅलो
शा कसली अवस्था गी हाका खालो मोणको देवसा लागला गी एक जाप दिवची नाही गी हाणे फोन काढला गी ना गी एक की समजाना शा मारिया मारिया ते दोन जीव तांच्याच संसारात पाप तांकां कळीत ना कोण ना फोन रिंग जावन जावन कट जाले म्हूण हे घर कोणाचे जणांक मनस्त बोनावेंचर वेगस आणि मारिया वेगस हांचे ती आसऱ्यांत रावतात हें घर भाड्याक दिला आणि हो मेस्त्री ह्या घरा भाड्याक रावतलो मानेस्त बोना आणि मारियाची ते का भुरगीं ऑस्ट्रेलिया कॅनडा आणि अमेरिकान सेटल जाल्यात आणि ही दोगां प्रायस्तां खुद्द कुशेन आसऱ्यांत येवन रावल्यात त्याशिवाय एक सूर्या प्रास्त जोड्यांची कोणी प्रायस्त जोड्यांच्या घरात चोर रिगोन पुरा लुडून गेले असल्यो खबरो क्राईम न्यूजार ऐकून ती बियान मुदो जाल्ली हा एकले चेडू ओरिसाचें चेडू शिश्टांच्या दयेन कामाक मेळ्ळें पूण हेणेच कामार आसलेल्या ताच्या गांवच्या चेड्याची वळख हाका जाल्ली एक दीस त्या चेड्या ओटून धांवुल्लें मागीर फाटीं आयलें ना मागीर पोलीस कंप्लेंट सोदना गाडी सवय हे जाय की हे म्हातारे प्रायर आसऱ्यांत दीस काडचे तितलो दूड वाचलो घर खाली पडलें नो शिक्षक गावा खायला रावंक जागो ना म्हूण कळटच हेंच घर ताका दिलें ये भितर ये बळे हे आमचें घर हे साल हे रांदपाचे कूड आणि ही नाणी आणि दोन कुडां आसा एक तेणे एक हेणे बळे पुता तुवें इतलेंच दी जाय तितलेंच दी जाय म्हूण कांय वापर ना तुका कितले दिवंक बघता तितले दी जायत घे जायत ये तुजे कूड दाखयता ये अळे स्वंत पूत दुवो पयस आसल्यार काळजाक लागशिलो जाल्लो हो मात्र एक अनामिक एक अलौकिक संबंध बहुशा असलेल्या संबंधांनी आमचे मोतींत गोंठेर बांदचे कश्टांनी पूण एक पोटी सुकणी येवन बसती तर तांकां पयस करूंक कश्ट म्हाका दिसता हांकां आनीकी खबर कळीत ना कोण ना आनी आतांच्यो शिरो कातरून घेतल्यात म्हूण बाप ती फोन करीत आसात तांकां ही खबर कळनातले तितली बरी म्हूण हांव मागता तांकां सोसून व्हरूंक जायत म्हणटाय गे पूण ती आंटी त्या दिसाचेर खुबाळलेली खाल्याक म्हूण कळोन कांय तिच्या उतरांनी मोती गजार आयकून घेतली आनी शिरो कातरून जिवीत संपयलें म्हणटाय ते 3 म्हयने ताणो ताच्या हातांत कास नातिल्ले सरकारी नोकर आनी हातांत कास ना म्हळ्यार कोणी पाती तितकी तशें न्ही 3 म्हयने तावन ताका सांबाळ जावं नातलो इल्ले म्हणून ताणें रियन काण गेल्ले तांचे तकले खायले उपरांत आसची वाट एकच न्ही ह्या घरांत आसच्यो वस्तू पुरा विकच्यो कशे विकच्यो गांवार ताची वळख ना गी तशें विकूंक जाता गी आजकाल ऑनलायन खंयचे विकलो जाणा सांग साहेबा हा वय मानेस्तीन मारियाच्या पप्पान दिल्ले एक घड्याळ असले ब्रिटिशाच्या काळाचे तो आर्मीत असलो ग्राईक आणि त्या घड्याळाची फोटो काढणं ऑनलाईन गेल्या 3 घंट्या भितर घड्याळ कडून मागीर आयदा नाही विकली हे मानेस्तीन मारिया कळताना वेग उतरलो तिने सम्मा झडपिले घर कालीकर ही अंडी म्हूण तिचे फरमान जालें अशें आयिल्लो ग्रायक मागीर पाटी वचोंक ना मनीस कितलोय बरो आसो ताची एक चूक मेळ्ळी तर तो धरणी समज जाता न्हय गे माथ्यार 4 आटी कळे माळल्यारी कुरपोण्यांत मासली वयताय तर गाणसड मासलेची सेज नेंगी ते वय मू पूण मनीस खंयच्या संगती विशयी दुखी जाला ते कोणाकडे म्हणी सांगता न्ही कोणा लागीं सांगचे कोणाय की इश्ट करून घेवचे म्हळ्यार तळ्यान तूं लोटून घाल्ले बरी जाताले हाच्या फाटल्यान एक व्हडली काणी आसा म्हाका तकली पडटा पुरसायतायेर तुमकां सांगता अळ्या हांगा बळे एक माझेदार काविता आसा तर तूं वाच
तुमचे तसले इश्ट असताना दुस्मान म्हाका बेस्टायनात. वा बरी अशा तुमचे तसले इश्ट असताना दुस्मान म्हाका बेस्टायनात. तुमचे तसले इश्ट असताना दुस्मान म्हाका बेस्टायनात. तुमचे बरी हसोन हसोन दुस्मान केन्नाय फटयनात. तुमचे तसले इश्ट असताना दुस्मान एकले नाकात. तुमचे तसले इश्ट असताना दुस्मान एकले नाकात. मुखल्यान बोरे उलोवन उलोवन दुस्मान गुमटी लुविनात. एकदम बरी आसा. अरे आणि कसा बेजार नाने कविता. बेजार नाने म्हणून ताणे ओतून दिलो. बेजार नाने म्हणून ताणे ओतून दिलो आणि हांव पियेत गेलो. फिरवताना निजायकी बेजार जाल्ले. फिरवताना निजायकी बेजार जाल्ले. सांगोंकू तोच बगलेक नातुल्लो. एकदम बरी आसा. उय पुरा अशेल्योच आसात गे. म्हाका दिसता हाच्या फाटल्यान कितें कोणी स्वताची कूस आसतीच. हे रावा साहेबा, तुम्ही एक पत्तेदारी बरी दरवडतात कित्या? अरे हांगा एक कविता आसा, ऐका हांगा. हांव द्वेषिता हो देश हांव द्वेषिता. हांव द्वेषिता हो देश हांव द्वेषिता. शिकपी शिव खोल्यांक गुल्ल्यात. कोल्यांनी वाटलेले शिव जेवल्यात. देश म्हजो कितें असोय कुड्डो जाला. देश म्हजो कितें असोय कुड्डो जाला. कुंगडा पिला बांधला सरपळेन मोस्तूंच्या हस्ते बांधला सुतान. देश म्हजो कितें असोय तोंडो जाला. देश म्हजो कितें असोय तोंडो जाला. उतरांनी मुखेली उबारी महाला लोकांक फकत बिंड दिसला. देश म्हजो कितें असोय मौन जाला. देश म्हजो कितें असोय मौन जाला. कसले दरिद्र मुनीस साहेबा. छे कसले मुनीस साहेब. गरजेक पडनातले करून घेतात. नाही हे मेल्या उपरांत हे आमकां सुकना म्हणटात. हांचे मोडे राखून बसाचे साक्षरसुदीचे जागृत दवरीचे छे वयल्यान कॉर्पोरेटर आथावन धर एमएलए पर्यंत तशें कर अशें कर हे दर तेले पेमेंट फरमाण. काम सोडा सर. रगले नात. शट तशें नाही सर. ही केस दुसऱ्या दिवसांगाने. तशें म्हळ्यार हांव नालाय आनी मुज्यान ही केस सोडूंक जायना म्हणचे की तुवें. फाटल्यान आयलाय शिमटी पंदा घाल सांगले हांय. ओके सर ओके. बिलकुल दावोंक जायनातल्या रड्याक नाकाची दोरी जड म्हणल्यार बरी जालें.
आजच्या पावनातल्याक तुम्ही एक प्रेस रिपोर्टर तोंडा कायले प्रसार करतात आणि पोलीस काम करण्यात निधोन पडल्यात म्हणून आमचेर गुक बसयतात. तुमका हे जीवघाताचे प्रकरण गी वा मर्डर गी म्हण कळीत असा तर अपराधी खैसरी असा तर तुम्ही सुद्धा नांदियाने. सर ही केस तुमच्या जातीची म्हणजे सरकारी नोकराची. सरकारी शिक्षक सर तो वाट दाखवून ससू वाट चुकलो तर उरल्याची घात किते. वाट पेटवून ससू वाट पालवून गेलो तर उरल्याचे जीवित काळो का नाही की. रुजवात यो मेळान बरोवन दवरले ना 4 पट्टू कविता आसात त्यो रुजवात म्हूण घेवंक जाताय. हे दोन मेळून ल्यो रुजवात म्हळ्यार शिरो कातरलेली सुरी मात्र ताचेर फिंगरप्रिंट आचेच आसात. पूण त्या दिसा कुडांत सकड वस्तू शिस्तेन आसले कडेन असले म्हणलेंच एक ल्हान तुबा मोरचो मनीस रगत वाळताना उठून बचावेक सस्पेन्स नागी. अनभोग असल्याकडे विचारीचे सर. हांव द्वेषिता हो देश हांव द्वेषिता. कितें ते बसंत काले चेपले काय ना सर काय ना. शेळ जाल्या नाक पावता हांगास एक पेपर मेळ्ळे नाक पुसून बॉल्सान दवरले. हांगा उडयल्या फाल्यां मुजे गोंटेक येत. अरे तू चडीत अधिक प्रसंग करिनाका. तू त्या एमएलएक बालदी धरून दूध काडूंक शकशी पूण मुजे मुखार न्हय. समजालें. तू खबर कितेंय बरय साहेबा. म्हाका एकदम तू घाली नाका. काय 4 शब्द बरे बरयताय तर बरे. सर तुमच्या विशयान केदाळापुणे बरयलें आसा गे. पुरो पुरो पोर कसली खबर केली साहेबा तुम्ही. सर ती खबर सतस हाका आनी शिक्षण अधिकारीक पोर लागून आयले काय. हो मेल्लो मनीस काय साधारण असो न्हय सर. हाची कामां एका कंपनींत युनियन आसले बरी. सरकार असो सांबाळ काण घेतल्यार उलोवचे उलटास. पोर एका टिचरीन भुरग्याक मारले म्हणून थोड्या दिसाक सस्पेंड केल्ले खंय. पूण हो मनीस पक्का कम्युनिस्ट सर. शिक्षण अधिकारी तर शिक्षण मंत्रीक सहित गाळ येटून आयला काय. हाका आनी त्या टिचरी काय पुणे. ये बा पिरी पिरी पावसाक पिंजकर छत्री धरचे साहेबा तुम्ही. खंय तावन खंय लागून दितात. पोटासो ग्रास सर. लस दिसना तुका. लस जेवक दिता गी. मेल्लो मनीस तुमच्यो काणयो आयकत तर परत एक पावटी भांय तुडतो कोण ना. सर आम्ही बरिल्ले इल्ले अधिक प्रसंग आसूं पुरो पूण सत आसा गी ना. तर शिकपा अधिकारी कडे आसून मनस्ताप हाच्या मरणाक कारण म्हणताय गी. सर आम्ही पत्रकार कशे गी म्हळ्यार पयस रावून शेणाक फातर मारचे. थंय लागसर असल्या थोड्यांचेर पुणी ते उसळटा न्हय. थोडी उंचावन बोलसातात आनी थोडी कांय जायनातले बरी नटण करतात. आमचे काम शेणाक फातर मारचे तितलेंच. उरले काम तुम्ही केल्यार ताका सोबाय न्हय की सर. म्हळ्यार तुज्या अर्थार शेणांतलो किडो जावन हांवें राखून बसाचें म्हणचें गे तुवें. नालायक खंयचो. छा पत्रकारांक मोलच ना ह्या देशात. कितें सांगल्यार अपॉर्थ करून घेतात. तू येत आहे की काय होत आहे. ताच्या कविता खंयपर्यंत पावतीत थंयपर्यंत येतो. जागृत कर साहेबा. भाईलो संसार बरो ना. तू पहिले पटी भायर वचना साहेब. तुम्ही जागृत करा. जनाला नियुक्ती करा आणि पोटा किल्ल्या वाऱ्या काही हवेता बाय. सक्कड तयार आसात गी. व्हिडिओ 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 रेडी सर. काडा सरकार द्रोही सरकार. मोडा वयल्या गिदानो येया काया. मांस शिरो हाडा हाडांतले उदक लेकून चिवा. तुमची भूक थांबया. शिमटी फुलोवन रावुल्ल्या रानवटी कोलयानो
गीता संगी मेळून तुम्ही बोकाया खडा सरकार द्रोही सरकार 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 शिकपी खत्ती जाऊन गेला आम्ही शालाची मेटा पवित्र म्हणून पवित्रानुस नमस्कार करून गेले आज देशाच्या गादीवर बसून आमकांत शिकयत असत वय 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 गड रागचे शिस्तेचे शिपाई आणि शाळांनी शिस्त शिकवचे आम्ही आमची काती साखरी करचे गुलाम जाऊन गेले आम्ही शिकायला पुरा बायला गावाने माला बांधून गेले तुझ्या तकलेन तू शेण म्हणून आम्ही उलयले आज आमकांच शेणाचे विज्ञान शिकयतात खडा सरकार द्रोही सरकार खडा सरकार द्रोही सरकार 3 महिने बाबा 3 महिने सांभाळ ना आणि शाळाक बिगालू की नजो वक्ताक कानाक पोयनाक सेती चिल्लार सदून तेस्सू वापरता सांभाळ सरकारात येऊची वाट दिसना वय वय मुकल्या महिन्यांत मुझे खाजर एटीएम बोकडेन बिट्ट्यो गल्ले बेरी इल्ले 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 म्हण दिता बँकांत आमचेडे नांत तुमकां कळटान दिवचे म्हण रडटात आमच्या बाबा कितले भोगले कोणना ताने आपलो जीव दिवन सरकाराक एक सीधा संदेश दिला वय आम्ही अंगास उपाशी बसता आमच्या बाबाचो जीव गेला अरे तो एक बरो मेस्त्री जावन आसलो आमकां कोण पाठीन दित ताच्या कुटुंबाची घट किते तांकां पर्याय कोण दीत रईत मेल्यार 25-50 लाख मेळटात वय सरकार केप्पो आणि मोनो जाला शिक्षकांक जावच्या अन्याया विरोध सरकाराचे गमन शिक्षकावर वडच्याक ताणे आपणाचो जीव कान घेतला ताका पर्याय मेळाचे ताच्या कुटुंबाक 25 लाख मेळाचे 25 लाख मेळाचेच 25 लाख व्हिडिओ पॉज कर अरे साहेबा तू आंबेरतान कुंभार उडताय काय झालं आम्ही हांगा प्रतिभटन कित्या करचे म्हण तुका गुत्ता सांगे कित्याक आम्ही या प्रतिगती मुखार प्रतिभटन करचे ताका 25 लाख मेळच्या खातीर नाही साहेबा मागीर पहिले आमकां आपसो सांभाळायचे ओ वय 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 मागीर ताजे मोडे हितूनच ग आणि 25 लाख मेळ्ळ्यार हुंच गे तुवें सांगचे सारकें सायबा फाल्यां सकाळी आमच्या मदल्या ती सुवाट धरल्यार कोण जबाबदार वगाच्या नो आम्ही हांगा तान हालचे नाही सरकार आमकां निगंट उतार सांगिनासतना हांगा तान उडचे नाव अरे रे म्हाका गॅस्ट्रिक सायबा चड बसोंक जावचें ना दनपार म्हणसर जाय तर बसता मागीर हांवें हांगा बसल्यार तुमी कोणूय बसचे नात बसया ते सरकार आमचे आयका तागिना पळयता कित्याक आयकनात म्हूण जायचे न्ही आयकना जाल्यार हा आमी एक काम करया तुजे एक बरो उपाय आसा किती उपाय सरकार आम्ही असे प्रतिभटन केल्यार आयकता म्हूण की आमकां डोंट केअर करूंक आसात देखून देखून तुम्ही राडी असले मात्र सांगता रेडी रेडी तू सांग साहेबा तू आमचो मुखेली केदाळे रेडी सांग मुखार सिंपल आमके एक लाईव्ह मॉडेल जाय अरे दूर 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 तू वीक वीक येतो वीक नका वीक वीक नका ना जय मुखेली 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 जय हे देवा कसली गत आयली आयच्या शिक्षकाक तांकां सांबाळ दिनासतना सरकारान तांकां रस्त्यार पडाशें केला रस्त्यार भीक मागची गत तांकां आयल्या छे 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 सर भीक मागोंक येऊ ना आम्ही यो वीक काढून बैसरलो मात्र तितल्यार तुम्ही आयलात अय्यो वीक घेवचें म्हळ्यार कितें एका शिक्षकान वीक घेवचें सर म्हाका सोडा सर हावळे आमकां कोणाची सांबाळ मेळूंक ना हे वीक सगळ्यांक दिवंक म्हूण भायर सरलं सर तितल्यार तुमी आयल्यात हांव हे खंडन करता आमचो सरकार असताना असली गत शिक्षकांक येवंक नातली आतां पळया सरकाराक वड घाला सरकार द्रोही सरकार काढा सरकार द्रोही सरकार काढा सरकार द्रोही सरकार काढा सरकार द्रोही सरकार आज एक शिक्षक सकट शिक्षका खातीर आपलो जीव सोडून सरकाराक ताणे शिधा संदेश दिला
फाल्यां हे सगळे विकेती तर कितें जायत सरकाराच्या दोळ्यांनी रगत नागी तुम्ही काय भिये नाकात हांव आसा विरोध पार्टीचो जावन सरकाराचे मन हेवशीन मोडचे प्रामाणीक प्रयत्न हांव करता तुमकां समाधान जालें मू वयसे उदक दी ओके तर म्हाका आनीक जाग्यार वचूंक आसा तुम्ही काय खंत करिनाकात हांवें उलयल्लें पुरो तुमच्या मोबायलांनी आसा न्ही पुरो व्हायरल करा मागीर मिडियाचे येतले हेर पार्टीचे येतले ते दळा सरकाराक न्हीद सुटतली ओके तर बाय हांव येता व्हिडिओ हाड असं पुण्या असं यो व्हिडिओ सगळ्यांनी धाडटा पुरा व्हायरल करता हांवी दिता चड टीव्ही चॅनलाचे बेस्टे न्हय कोण चड पयशे दिता तांकां दिता ते नम्मल्ली हे मोदल म्हण घाल सरम दिता सुपर अरे आज रस्त्यावर बसून करून जायनातलें घराच बसून करून जाता की या पुरो व्हायरल करूया मोनीस वेस बांगुरच्यान कितलो शाणो जाता पळया तितलो तो बरो ही संसाराची दिश्ट सक्कड आसा फाटल्यान संतोष आसना सक्कड दुखा फाटल्यान हुस्को आसना आईचे संबंध कितले उतळले गी गडचेक पडटा तर संबंध जाय गडच मुख जाली तर मागीर संबंधाक उजलाय हाय आयलो सायबा आय एम बॅक तू पाठी येताय म्हणून हांवें स्वप्नांत चिंतून सायबा ये नशीब बरें आसलें परतून पाठी येवन पावलोय तुका कोण हाडून सोडले साहेबा कोण असो कोण वसो संसार आपापले कंती दुखीन मुखार वेते असा मनशाक बेस्ट निदर्शन सदां पेपर घालचो चेडो हो तो ताच्या सदांच्या सवयेर दारार उडोवन गेलो म्हणून आता ऐका एक ताज खबर असा तर वास तुपा वाचपात जीवघात केल्ल्या मेस्त्रीची प्रतिकृती दवन प्रतिभटन एकच न्याय दिया ना तर कदेल खाली करा विरोध पार्टीच्यांनी सरकाराक दिल्या कठीण ताकीद ट्विटर फेसबुक आणि व्हॉट्सअप आणि सर्व खबरे माध्यमांनी हीच गजाल होच गलाटो तर माडन जे असच्याकडे कतवळ सुखचे ना इशने शिक्षण मंत्रीचेर दबाव सोडत आसा शिक्षकांक मेळ्ळेलो जाल्लो 3 म्हयन्याचो सांबाळ बेगीनच पावीत करच्याक आणि मेस्त्रीच्या कुटुंबाक 25 लाख रुपये दिवच्या की दबाव सोडत आसा तर मोव आशिल्ल्याकडे मूस भोंवतात म्हणले उतर सारखे इतलेंच न्ही अचाक इंटरेस्टिंग गजाल अनेक आसा कितें ती सरकाराचेर दबाव शिक्षण मंत्रीचेर दबाव लोकांचो गालाटो सोडून वेतनांच कितें जालें हाचे छापून आयली हांव द्वेशिता हो देश हांव द्वेशिता शिकपी शिव कोलयांक बुल्ल्यात कोलयांनी वाडलेले शिव जेवल्यात देश म्हजो कित्याक असोय कुड्डो जाला ही ताची देशविरोध कविता थावली सरकाराक काल थाव राज्याच्या सकट लोकांक हिरो जाल्लो व्यक्ती आयचे सकल भितर जालो देशद्रोही कित्या खातीर ताची कविता देश विरोध असत तो या देशाचो मोग करिना या देशाचे उदाहरण या देशाचे वारें खावन हांगास काम कर हांगास पगार जोड देशाविरोध बरयता देशद्रोहिकांचो अशें म्हणून फेसबुक स्पेशलिस्ट वाद मांडून आसात जाणारी कमेंट करनासात आणि सर्व मोगाची उगोस बसून लाईक करीत आसात सरकारान 25 लाख दिवचेच नाही म्हणून आज टीव्ही चॅनलांनी चर्चा चालवून असतात सरकारान ही ताची कविता रुजवात पण वापरन विरोध पार्टीच्यांक वगच बसाशे केला मनशाच्यो हिकमत्यो
मनशाक फटयतीत तर चक्कट फटी पुराय फटी. नियमाप्रमाणे येदोळच ताचे मोडे चिरला आसतले पूण तांकां कांयच रुजवत मेळची ना. तर सत कितें? शिक्षक आणि मेस्त्री मध्ये काय संबंध? शिक्षण अधिकारी लागी काय तक्रार? घरच्या धनीने लागी काय मनस्ताप. सत म्हज्या वकिलान गैरेन जालो. सत म्हज्या कदेलार कवळोन बसला. सत म्हज्या वाणा पोंदा चिड्डोन गेला. सत म्हज्या जॅकेटींत घाम येवन थवला. सत माझ्या कवितेने वासी नसताना उरला. देखून आज आम्ही उलयता. त्या दीस संजेची 6 वरां हांव हांगा आसलो. हांव हांगा आसलो. हांव हांगा आणि हांव हांगा आसलो. दार उक्तें आसा. तू कितें हेने पावलोय? कितें येवनूच आसलें गे. म्हज्या इश्टा तूं सक्कट सांडून गेलोय. वय आनी हांव कितें करतो? तर वास तुका म्हजेर बेजार आसा म्हूण हांव जाणा, पूण म्हाका म्हजें स्वातंत्र्य आसा. आमचें काजर जाताना जायतीं सपनां घेवन हांव तुजे सरशी आयिल्लीं. हांव समाजेन मस्त बरसून जिवंक आशेता. तूं समाजशास्त्र शिकयताय, पूण एक 4 लोकां मुखार येवचें म्हळ्यार सुकोवन घेताय. तितलेंच जाल्यार व्हड ना. हांवें लोकां लागीं उलोवचेंय तुका बरें दिसनातलें. मागीर मागीर लोक उलोवंक लागलो, हो मनीस आपूण भायर वेताना बायलेक घरा भितर कुडोवन बागला बीग घालून वेता. वय ही फट म्हूण हांव जाणा. हांवेंच ती खबर केल्ली. तूं इल्लोपुणी बदलतलोय म्हूण चिंतलें, पूण तूं म्हज्या आशे प्रमाणे बदलोसो दिसलो नाय.
म्हाका तुजो इश्ट बरो दिसलो. म्हज्या चिंतपा सारको, म्हज्या समजणे सारको म्हाका हर एकांती सांगत दिवंक शकसो. तुका हें सोसूंक जालें ना. तशें म्हूण सांगूंक तुका धैर्य नातलें. उठोन गेलोय. पाटिंगारा आयलो नाय. आणकी येतलोय म्हूण कांय बरवसो म्हाका ना. देखून एक निर्धाराक हांव आयल्या. म्हाका डिवोर्स दी. हांव म्हजें उरिल्लें जिवीत तुज्या इश्टा संगी करसिता. कशें आसा तें समजून तुका कितें जायचें. तशें न्ही, हांव नालायक दादलो. ताका एक सुऱ्याक सोन तूं तुज्या इतल्या देसांतर वचून आतां हें कशें आसा म्हणल्यार तें केदोलें एक सुरे जाल्लें. हांव पयस जावंक ते आनी तुवें कारण खंयच्या तोंडान सांगताय. हांव तुमच्या जिवितांत मोदें पडलो सुनी, पूण ते तुका पसंत करता. तूं मुखार आसतना ते म्हाका ल्हान करता. ती म्हजी सूख न्ही. ते तुजे संगी आसतना फुलता, परमळटा, परजलता. म्हजे संगी ते बावलेले फूल जाता. ती तुजी कमी. आयक इश्टा, इश्टा म्हणटा तुका. म्हाका एक फावटी म्हज्या काळजान एका व्यक्तीक जागो दिलो उपरांत त्या जाग्यात हांव ताका बदलूंक जायना. तूं इश्ट जावन आसलोय, जावन आसाय, तितलेंच. तुमचे वर्तन बदलात, काम बदलात, वागार सडक जिवे सुदरात, पूण ते ताकीच तुमचे स्थान म्हज्या काळजांत बदलूंक जायना. हांव मोग करता तुजो आनी ताचो. मोग तूं समजना इश्टा. ताकाय समजोंक ना, कोणायकी समजोंक नेना. एकामेकाच्या गरजे खातीर जाता तितले दीस ओंदून जिवनचो मोग न्ही. ताका 4 जणांमध्ये नाव असायचे, उलोवण्यासाठी म्हणली आशा. आका म्हजी अडकल नातली, पूण हांवें ताज्या बरी करेज म्हूण ते आशेर ताज्या बरी जाल्या मात हांव ताका एक फावो तो दातलो म्हूण ते चिंतले. तुजे ते ताका सर्व मेळ्ळे आनी ते तुजे कुशीक मालवले. तुवें चिंतचे बरी आमचे मध्ये कांय ना. आमी येदोळ पर्यंत वायट रितीन चलोवंक ना. तूं कितें उसमरताय? तुमचे मध्ये पवित्र आनी मत लाभवीन संबंध आशित ते आजुनी हांवें सावल केल्ले ना. तर म्हाका सुखीदार करिनाका. सुखीदार तूंय न्ही, तेय न्ही. तुमच्या मदल्या एकल्या विंचून आनेकल्या सोडूंक म्हज्यान जायना. ही म्हजी हसकत काय. हांव तुमकां एक काणी सांगता. एका गावांत एक वेपारी आसलो. ताचे लागीं एक सोबीत सुकणें आसलें. तो तसो मोग करतालो. त्या सुकण्या विणे ताका जिवंक जालें ना. आनी एक दीस तो त्या सुकण्याक पळयता. ताचे नक्ष चड वाडल्यात.
खातर न सोडल्यो आता सुकणे सोबीत दिसता बकाटे सड वाढल्यात खातर सोडले आता सुकणे आणखी सोबीत दिसता सोबीत दिसता पूण त्या व्यापारीच्या डोळ्यांक मात्र आता ते सुकणे उबोंक सकात ते सुकणे पायांत रावंक सकात ते सुकणे कुशीन जिवंक सकात जिवंक सकत